आमकां फावो जाला देखून आमी हे आर्गांचे मीस भेटयता. आर्गां दितना मोगाळ भावा भयणीनो, आमी देवाचे देणे कशें वापरलां हाचेर आमी जोण एकल्यान निहाल करूंक जाय. आमकां जेजूची बरो खबर 500 वर्सां आदीं मेळ्ळी. आमचो बाबात ओदीक गोठ आनी पोरजरीत जालो. जेजूची बरी खबर परगोंटूंक आमी वावुरता. आमचें जिवीत पळोवन सान फ्रांसीस जावियर खुशाल जातलो. पाप साहेब सान जुआंव पावलो दुसरो गोंया आयलो तेन्ना नोवेन धर्म परगटणे विशीं प्रवचन दिलें. नवी धर्म परगटणी म्हणजे आमकां जोण एकल्याक कितें? आमी आमच्या क्रिस्तांवपण एका दागिन्याचे भाशेन ओदीक परजोलीत करूंक जाय. हें आमच्या कशें करूंक जाता? आमच्या बाबाताची ओदीक समजणी आमी घेवंक जाय. जायत्यांक क्रिस्ती बाबाताची पूर्ण समजणी ना. सान फ्रांसीस जावियरान शिकोवन दिल्या तोच आमचा बाबो जाणो जावंक जाय. गोंया ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. हेंच एक हातियार इन्स्ट्रुमेंट आमच्या बाबाताची जाणवाय घेवंक. आमच्या बाबाता प्रमाणे आमी जियोंक जाय. शुभ मोंदानाच्या तत्वान प्रमाणे जियोंक जाय. आमच्या जिवितान आमी मोगान आनी सेवे चाकरेन चलोवंक जाय. एकचार हाडूंक जाय. स्वतान चलोवंक जाय. हे परी मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सान फ्रांसिसाचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक पावतेला. आमच्या बाबात आमी परगडूंक जाय. फिरकुदाच्या जोमयांनी अजीज जावंक जाय. आमच्या समुदायांनी आमी भाग घेवंक जाय. आमच्या गांवांनी आमी क्रिस्त तशें अक्रिस्ती लोकांची सेवा चाकरी करूंक जाय. गोंया सगळ्या धर्मांच्या लोकां मदें एकचार आसा. हो एकचार आमी फुडें व्हरूंक जाय. आमच्या फॅमिलीनी कुशलकाय हाडून आमी ओदीक पवित्र जाता. गोंया फॅमिलीचें जिवीत गोट आसा कित्याक जोण एकले फॅमिलीन मागणें आसा. हे फॅमिलीचे मागणें आमी चालू दवरूंक जाय. फॅमिलीन पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. मागण्या वरवीं आमकां देवाचे बेसांव मेळटा. आमचो एकवट आनी मोग वाडटा. फ्रांसीस जावेर सांजेच्या वेळार फॅमिलींक एकठांय करून सांगाता मागणें करतालो. ही मागण्याची परंपरा चालू दवरुया. आमी गोरिबांक आनी गरजेवंतांक पावूंक जाय म्हूण पाप साहेब फ्रांसीस आमकां बोगोर सांगता. परदेशांक आनी हेर गांवांतल्यांक आमी बरे भाशेन मानून घेवंक आनी तांची सेवा करूंक जाय म्हूण पाप साहेब फ्रांसीस आमकां बोगोर सांगता. हे परी सान फ्रांसीस जावेरान आमकां बाबात हाडलो तो परगोंडूंक आमी पावतेल्या. मोगाळ गोंयच्या भाव भयणीनो आनी यात्रेकारांनो, तुमकां सगल्यांक सान फ्रांसीस जावेराची कुशाल बरीत परोव हांव आवडेतां. फ्रांसीस जावेर स्वर्गार गेलो 407 वर्सां आदीं. तो दीस आयज आमी सोबरवता. सान फ्रांसिस्कान आमकां बाबाताचें देणें दिलें तें आमच्या जिवितांत ओदीक परजोळीत जावं दी. ताचे मागणे वरवीं आमकां भरपूर बेसांव फावूं जावं. बाबाताचें आगतें ताच्या काळजांत आसलें तें आमच्याय काळजांत आसूं. आमी आमच्या बाबार्था प्रमाणे काळजीदार प्रमाण जियोंक पावूं. आनी थोड्या दिसांनी भक्तिवंत जुजे वाजाक आमच्या गोंयच्या पुताक पवित्र सभा
sant म्हूण पडगोट्टेल्ली. बागेवून फ्रांसीस जावेरा भाशेन तोय एक खेरीत मिशनर आसलो. ताचे देखीन आनी मोजोतीन आमच्या दिवसेचेर आनी आमची सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं. तुमकां सगल्यांक सान फ्रांसीस जावेराची कुशाल बोरीत करो. My dearest brothers and sisters, as we celebrate with great festivity this day on which Francis Xavier went up to heaven, this day is also a challenge for us. A challenge reminding us that we who have received the faith of Francis Xavier, the faith like a jewel in our hearts, has to be kept burning, has got to be shining brightly. And the challenge is, are we really keeping this jewel shining brightly or not? Is the gospel really the center of our lives? Is the faith which Francis Xavier came and gave us really everything for us? Pope Francis has singled out the necessity of us concentrating on the family apostolate. Family prayer, scripture reading at home is what strengthens family life, brings blessings on the family, brings love among the family members, brings unity, and helps the family to reach out. Goa has a tradition of good family life. This has got to be maintained, and can be maintained only with prayer and God's presence. May the faith which Francis Xavier gave us help us to strengthen our homes, help us to strengthen our communities, our parishes, our archdioceses. May the faith which Francis Xavier gave us be the light, the strength, the courage, the generosity that enables us to live our Christian life always fully, committedly, dedicatedly. We are disciples of Jesus, which Francis Xavier made. May God bless each one of us through his intercession. Thank you. Sogdolbidavia. Sotmanta Devak, Sot Podvedar Papa, Sorgani Pitumiche Rotsanarak, Alichiru Kristak, Tache Ekliach Kutak, Amen. To povitra atmia Gorbin Somovlo, Ankor Maria Tansono. Moshea Bavan Boinino, Amiatant, Amso Bavartu Salla, Ya Bavarta Pormone Ami Shetele Onzaleare, Amkan Devacha Darachi Gorot, Ya Velar, Amchintori Magni, Kautikain and Biswasan, Devamukar Doruya. Puneka Pramanik Monchak, वायट करिना जावंक तुमी शिटकाशी जाल्यार आनी हो मनीस पातक करिना जायत तर तुज्या शिटकावणेक लागून तो जिवो उरतलो
आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलोय. बरें शिकोवपाची आनी वायट पयस करूंक शिडकावपाची खेरीत जबाबदारी पाप सायबाक, सगल्या बिस्मांक, याल्निकांक, मोतवाशांक, आवय बापायक आनी दर एका क्रिस्तावांक आसा. पवित्र सोबीच्या वडिलांनी आनी आमी ही जबाबदारी जतनायेन पालूंक आमकां आदार दे म्हूण बापा लागीं मागुया. शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हळ्यार म्हाका वडविकेचें कारण न्हय. ते देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. ते हांव परगोड करिना जाल्यार म्हजें कोटा. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां दिलोली आनी क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं देवान तीर केलोली शिव वर्तमान परगटपाची आमची जबाबदारी पालूंक ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमकां गोठाय दे म्हूण बापा लागीं मागुया. भावार दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवून जोडटलीं. पूण भावार दवरिना जातीत ती खास्तीचें फॉर्मोण घेतलीं. आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक लागून कितलीं भावा भयणां पिडापीट सोंसतात, कितलीं काळजीदार मनशां क्रिस्ता खातीर आपलो जीव दिता. सगल्या संवसाराक आपलो भावार जिवंक आनी आपल्या भावार्थाचो प्रचार करूंक मेकलेपण फावो जावं म्हूण आनी धर्माच्या ओ देवाच्या नांवान झगडीं झुजां बंद जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पसत हें सगलें हांव करतां. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सगलीं शुभ वर्तमान मानून घेवंक आनी शुभ वर्तमान शिकयता ती एकूच मोगाची याज्ञा जिवंक आमचेर एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या पिडेस्तांचेर, परदेसान आसलोल्यांचेर आनी आमच्या गोंय शाराचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. ओ मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार खालतीकायेन दवरल्यान. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आनी भोक्तीबोन जुझेवाजाच्या जिवितांतली स्फूर्ती घेवन आमच्या भावार्थाचें मोल आमी अदीक खोलायेन ओळखूंक, आमच्या कुटुंबांनी हो भावार्थ आमी थिरावंक, ह्या भावार्था प्रमाणे जियोन आमचे मदें एकचार आनी समजिकाय आमी बांदूंक आनी ह्या भावार्थाच्या तत्वां प्रमाणे जियोन आमचो समाज नवसो रावूंक आमची उर्बा वाडोय आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां भर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूचें मांस आनी रगत जावन आमकां शेवंक नेवतलो. ताच्या सादारान आमचो भावार्थ तोच जेजू जिवो करता. ताच्या सादारान आमचें कुटुंब थिरावंक तोच जेजू आदार दिता. ताच्या सादारान आमचो समाज नवसरूंक तोच जेजू आमकां पाठयता. आमी भावार्थान बोल्लेलीं